Friends, the Panchayat Express has now reached in Tiswadi Taluka. Here we will visit three panchayats, namely Goavelya, सांग सोदता हे आमचे पंचायतीन निवडून येता ते मनीस कितें कोत्ताय हे आतां आमी बाय फोर्स पयर हांवें फाटीं आमचो नवो MLA येयला तेका हाडून दाखयलेलें सगळें इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून आमचे वेस्ट बीन बांदचें आनी तें विकाक 2 पावट कलेक्शन करून मुन्सिपालिटीन जावं हुंय व्हरून दवरचें म्हणून हे आमकां जाता तितले बेगीन मार्केट कॉम्प्लेक्स जावचें आमी MLA कोण आतां न्याय उलयले गार्बेज आमकां इतली हिंगा दिश्टी पडटा पळय ती कोण कलेक्ट करता? ही कोणूच कलेक्ट करना ही वर्सांची वर्सां थिंगाच आहा पाड घाला फकत पंचायत पयशे कलेक्शन सोपा कलेक्शन कोत्ता हिंगा.
Govelia village, we met so many people and we got to know so many different issues here. People told us that they allege that the sarpanch take bribes before doing any work. They said there was OBC reservation issue here, the illegal projects issue, the farmers were harassed and everything. We tried to contact the sarpanch of Govelia village, but he was unavailable for comments. Let's आदले आणि स्किमी हाडलेल्यो बट ती स्किमी फकत थोड्यो आनी ओन्ली 3 months आनी ते काबार मागीर कोण खबर घेयना तें तर थिंग आमची शॉपां आहाय न्हू इंदिलें थिंगा तुका थोडी तुका आमचे हेजी हें कोत्ताय सगळें फास्ट फूड आनी ती आखी गार्बेज व्हरून हे सायडीन उडयताय हे सायडीन आमचे प्लेस ओपन न्हू म्हणजे थोडे म्हणटा ती शॉप्स ओपन जावंक ना सो गार्बेज तेचेच गार्बेज प्रॉब्लेम ती पयलीं पळोवपा जाय आहलें न्हू आख्खी गार्बेज व्हरून थिंगा उडोवन ती आख्खी एनवायरमेंट आमची पिड्यार पयलीं अशें नाहली बरी ग्रीनरी आहली तेंय आमची सॉल्व करपाची नीव ड्रेनेज प्रॉब्लेम आमकां सारको मेन पावसान सगळें उदक रस्त्यार सारकें ते ड्रेनेज प्रॉब्लेम आहा पूण ब्लॉक ती कित पंचायत पळयना काय ना बरें साफ काय ना मारलेलो आहाय पूण क्लीन ना सो ते पावसान सगळें ब्लॉक न्हू आख्खें उदक रस्त्यार प्री मॉन्सून बॉक्स अजून घेवना म्हणटा पंचायतीन जे घेवंक जाय आले हय घेवंक जाय आसलें न्हू करूंक जाय आसलें साफ करूंक जाय आसलें मेन प्रॉब्लेम आमकां एक वॉटर टँक जाय वॉटर टँक कंस्ट्रक्शन केलेलें मार्च केलां तें सोडून वॉटर दिलें टँक कित्याक जाय उदो मेवना आमकां ऊंच रावता पळय तें उदो मेवना कांय उदो ना टँकर्स बाय येना टँकर कोण फारीक करता पयशे पंचायत फारीक करतली म्हाका टँकर आहा हांव सप्लाय करता फाल्यां म्हाका दिता 500 रुपया पंचायत काय हेल्प करना कोण ना कोण करतलो वयचो लोकांक प्रॉब्लेम जाता ऊंच रावताय पळय न्हू उंच उदो येयना उदका प्रॉब्लेम 2 वर्सां जाली पंचायत बांदल्या जीम आहा भितर जिमाची इनॉग्रेशन केल्या 1.5 वर्स जालें पण जिमाची चाय घेवन कोण भोंवता आमकां खबर ना विचारून गेल्यार ते म्हाका खबर ना तुका खबर ना म्हणटा चाय दिले तो बारांचेर पिवंक भोंवता डेव्हलपमेंट कसले जाय म्हणटा तुमी मेन वॉटर हां उदो ना वॉटर सप्लाय साफ आसना हां येवन पळय आमचेर उदो मेवना साफ चोडोन ते उदक प्लस आमचे बांय आहाय पळय त्यो क्लीन करूंक जाय सद्या ते बांय रस्त्याक पळय ते क्लीन केलेले एकदम बरें जावपाचें ती ड्रेनेज आमची मारली तेणी पूण आख्खी माती बरोन आहा ती क्लीन केल्यार बरें जातलें हाली
आनी मेन ती लायट स्ट्रीट लायट्स न्हू पावसान जाल्यार सापूच तुका हें आनी तुका वयलो वाडो आहा आमचो हिंदू लोक आहा तेंचोय तेंकाय सारकी लायट जायना म्हणून ती पंचायत ग्रामसभाक उलयताली तेंची हांव नोक एक्शन घेतला म्हाका दिवंक ना तेंक ते बोब मारताले म्हणजे आता माणसेचे आम्ही पैसे जानेवारी 1 तारीख ते डिसेंबर 31 तारीख म्हणून 8 लाख फारीक केल्यात तेंच्यांनी आमकां लेटर म्हणून दिल्ल्या ते म्हणटा कितें आतां आमकां पयशे दिवंकूच ना आतां पैसे दिले आमी पयशे दे 8 लाख कॅश फारीक केल्यात पूण ते म्हणटा आमकां पयशे हे लेटर दिला आनी आपल्या पयशे चेअरमॅन म्हणटा आपल्या पयशे मेळोकूच ना म्हणटकीर आतां तलाट्यान सांगलां तुमी पैसे